जुआंवांक प्रकाशवणी पांचवी तुत्तुरी चॅप्टर 9. तेन्ना पांचव्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली आनी मोळबाथावन प्रितुमेचेर एक नोकेत पडलोलें तें हांवें देखलें. त्या देवदूताक देवान खोल पातळाची चावी दिली. नोकेत्रान पाताळ उगडलें आनी तांतलो धुंवर वयर चडलो. एका लांब रुंद आकट्याच्या धुंवरा सारको. पाताळाच्या धुंवरान सुर्या काळो जालो आनी आख्खे प्रितुमेचेर सगळोच काळोख जालो. त्या धुंवरांतले तोळ भायर सरून प्रितुमेचेर शिंपडले आनी संवसारांत विंचवांक बोळ आसा तसलेंच तांकांय बोळ दिलें. जमनीच्या तोंडाक, वनस्पतीक आनी रुखांक झाडांक कितेंच वायट करिना जावंक, पूण आपल्या कपालार देवाचो शिक्को नासलो त्या मनशांक मात वायट करूंक देवान आज्ञा घाल्ली. तोळांनी मनशांक जिवे मारूंक अधिकार दिल्लो नासलो, पूण फकत 5 म्हयने तांकां वळवळावंक जातालें. विंचवान मनशाक कूंस लायतच वेग मारतात तसली फोडाफोड तोळ मनशांक दिताले. त्या समयार मनशां मरूंक सोदतलीं, पूण तांकां मेळचें ना. मरनाक आशेतलीं, पूण मरण तांचे थावन पयस धांवतलें. ते तोळ झुजाक तयार जाल्ल्या गड्यां सारके दिसताले. तांचे तकलेर भांगाराचे मुकूट कशे आसले आनी तांचीं तोंडां मनशांच्या तोंडां सारकीं आसलीं. तांचे केंस बायलांचे केंसां सारके आनी तांचे दांत शिवांच्या दांतां आसले. तांचे छातयेक लोखंडाचें कट्टें कशें आसलें आनी जायत्या गड्यांचो गाडयो वेगान झुजाक धांवतना आवाज करतात तसल्यो तांच्या पाकोट्यांचो आवाज आसलो. तांकां विंचवां परवीं शेंपड्यो आसल्यो आनी विंचवां परवीं शेंपड्यो आसल्यो आनी शेंपड्यांक कुसां, आनी आपल्या शेंपड्यांनी मनशांक 5 म्हयने वळवळावंक तांकां पदवी आसली. तांकां एक पातशाय आसलो आनी तो म्हणल्यार पाताळाचेर पदवी आसलेलो देवदूत. हेब्रेव भाशेन ताचें नांव अब्बादोन आनी ग्रीक भाशेन अपोलियोन म्हणजे निसंतोन करपी. पयलें नश्ट अशें सोंपलें, हाचे मागीर आनीक 2 नश्टां येवचीं आसात. सवी तुत्तुरी उपरांत 6व्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली आनी देवा मुखार भांगाराची वेदी आसा तिच्या कोनशांतल्यान एक ताळो येतालो तो हांवें आयकलो. तुत्तुरी घेवन आसलो त्या 6व्या देवदूताक ताणें म्हणलें, वरिश्ट युफ्रात नदीशीं 4 देवदूत सांखळींनी बांदलेले आसात तांकां सोद. त्या 4 देवदूतांक सोडले. ह्या वर्साच्या ह्या म्हयन्याच्या ह्या दिसाच्या ह्याच वराक मनशाकुलाचो 3रो वांटो जिवेशी मारून उडोवंक तांकां देवान तयार करून दवरलेले. तांचें लस्कर कितलें आसलें तें हांवें आयकलें. 200 लाख घोडेस्वार. आनी म्हज्या दर्शनांत घोडे आनी तांचेर बसलोले घोडेस्वार हांवें देखले. तांचे छातयेक उज्या वरी कोट्टीं आसलीं, रत्नां वरी निळीं आनी गंडोका वरी ओदुवीं. घोड्यांच्यो तकल्यो शिवांच्या तकल्यां सारक्यो आसल्यो आनी तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालो उजो, धुंवर आनी गंधक. ह्या 3 पिडांनी तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालो तो उजो, धुंवर आनी गंधक मनशाकुलाचो 3रो वांटो मारून उडयलो. कारण घोड्यांचें बोळ तांच्या तोंडांत आसा आनी तशेंच तांच्या शेंपांनी, कित्याक तांच्यो शेंपो
सोरपां सारक्यो आनी तांकां लोकांक मार दितात तसल्यो तकल्यो आसात. ह्या पिडांनी मारी नासतना उरलेलो त्या लोकान आपल्याच हातांच्या कामांक फाट करूंक ना. न्हय म्हूण देंवचाराक भोचपाचें सोडूंक ना. आयकूंक आनी चलूंक शकनात तसल्या भांगाराच्या, रुप्यांच्या, पितूळच्या, फातराच्या आनी लांकडाच्या कुड्ड्या देवांची भोजवण तीं करीत रावलीं. तशेंच तांणी आपले खून, आपले जादू, आपलें पोजडपण आनी आपल्यो चोरयो नागोवण्यो सोडून दिवंक नात. देवाचें उतर हें.